बेश्टे टेन्शन घेऊ नका, काहीच घेऊ नका. हांव तुगेलें काम करता न्ही. हय. येस. ओके. बाय. पप्पा हे तुमच्या पॉलिटिक्सान कितें चल्लां पळय म्हाका जाल्यार कांयच समजना. हे पार्टी सोडून ते पार्टीन वता, ते पार्टी सोडून हे पार्टीन येता. हे सारकें कितें सारकें न्ही आनी कितें सारकें तें तुका आतां कळचें ना. तूं स्वता एमएलए जालो म्हणटकूच मागीर तुका सगळें कळटलें. आनी तूं जाणा न्ही, सांग पप्पा. हांव एक पार्टी सोडून दुसरे पार्टीन भितर सरला तेन्नाच मिनिस्टर जाला म्हण. बाबा रिअली व्हेरी सॉरी रे. म्हाका यादूच ना पळय तूं एक पार्टी सोडून दुसरे पार्टी कितें वचो म्हणून. पूण पप्पा पार्टी आनी दोन सोडून गेले मरे कितें वतात ते. अरे बाबा ते सगळे जाण एकेच खुर्चेर बसून झगडटात. तांचे कडेन लिडर ना, सगळेच लिडर जावंक सोदता. हांव म्हणटा आवय बापूय सोंपलो म्हणटकूच व्हडलो भाव व्हडली भयण कितें सांगता ते मागीर सगळ्यांनी सारकें आयकून घेवंक जाय. पूण हे सगळेच आवय बापूय जावंक सोदता, सगळेच माय बाय जाता म्हणटा. ताका लागून एक एकलो सोडटा आनी सोडून वता. वचूनी मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग पेलेग्रीन. मार्केटांतल्यान आयला न्ही. सध्या मार्केटान कितें चल्लां. फॉग आणि फॉर्मालिन आणि काय सांगता. अरे फॉग आनी फॉर्मालिनाची खबर करिना. पॉलिटिक्सावर उलयता हांव. पॉलिटिक्सावयर सध्या आवाज कसो चल्ला. लोक म्हणटा तुमगे पार्टी चोरून म्हणून. कितें करूं. चोरून म्हणून तुम्ही. चोरू हय. आमची पार्टी. हय. आमी कोणाला कितें चोरला. पण तुम्ही शिरवाडा एक बोंब चोरलो. शिरोड्या त्याच्या रात्री का तुम्ही मांजऱ्यान चोरलो. ना ते फाट तुम्ही फाड पळय बोंब चोरलो व्हडलो पाय खबर ना चळ्यार बोंब चोरलो. अरे बाबा आमकां लोकांच्या बंगल्यांनी चोरी कित्याक करपा जाय. तुगे एक एक प्लेयर दुयेन पटनू ताका लागून तुगे दुसरी प्लेयर्स दोन मोबाईल तुम्ही बरे हेडलो. अशें कोण म्हणटा. म्हणा लोक म्हणटा पब्लिक. पेलेग्रीन आमी कितें म्हणटा सांग. पब्लिक हे म्हणटा ते ओल्ड नाका म्हणटा ओल्ड. आता यूथ जाय म्हणटा यूथ. पेलेग्रीन अरे वो लोक दिसाचे सगळे उलयता आनी रात जाली म्हणटकूच सगळे विसरून वता. अरे एक एकल्याच्या फुड्यान 500 नोट उडयल्यार पुरो सगळे लोक यू टर्न मारून आमचे कडेन पावतात. पब्लिक आता 5 रुपया नोट दिल्यार यू टर्न मान तुम्ही बरे आता. आणि तुम्ही 50 करोडीत म्हणून जाल्यार पब्लिका यू टर्न झिगझॅग मान मार सदाय मारे. आणि पब्लिका हिंचा जाल्यार पाट्या तुम्ही त्या भार सगळे म्हणल्यार तुम सांगताय गावची उदरगत करून भायर सांगताय. पूण तुम गावची उदरगत करताय तुमगे गोंची उदरगत करताय. याचं कसं झाले ते जीवन. पब्लिकान आता कितें उलो न्ही. इलेक्शन तांकां कसो फ्रेश करपाक पळय ते आमी पॉलिटिशियन जाणा. फॉर्मालिन नाही प्रेसा नाही. तुका फॉर्मालिन साडी कसो. पप्पा मातसो भायर वचून येता. वेळार घरा पाव. पप्पा म्हाका केन्ना लेट जालो आसा. अरे मनशान सदांच वेळार घरा पावूंक जाय. ओके पप्पा. येस. पप्पा एक 15 दिया फ्री कर. अरे हांव तुगेलो पप्पा केन्ना जालो. सर मुगे चेडवा गव्हर्नमेंट सिटीसी नाही म्हणून. अरे तू म्हजो मनीस म्हजो खास मनीस तू. लांबे तुगेले तुवें सुसेगाद गव्हर्नमेंट सर्व्हिस. Please may I come in, sir? येस तुझी बाप कमी. अरे बरोबर आयला ती कोण सारकी ब्युटिफुल. Sir, ती म्हजी तू. हांव जाणा आशिल्लो ही तुगेलीच तू आसतली म्हणून. इतलो ते पासून हांवें ताका खंय पळयलेंच ना. म्हणजे इतलो ते पासून तुवें ताका खंय लिपोवन दवरिल्लें तर. Sir, ते बेंगलोर शिकताले. अकाउंट्स केले सर ताणे. ओ अकाउंट्स केला तुवें. होय सर. बॅलन्स शीट इन अकाउंटिंग अँड बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन केला हवंय फर्स्ट क्लास. वाव एकदम व्हेरी गुड. पण बाय इतले सगळे शिकून तू घरा बसून रावूं सोदता. खरें म्हळ्यार म्हाका तुज्या असल्या स्त्रियेची सारकी गरज आशिल्ली. बोटीस बा Yes, तुवें sir. हांगा रावपाची गरज ना. आयच्यान तुगेली धूव म्हगेली पिये. Thank you, sir. तुज्यान वचूं जाता. तुका पगार कितलो जाय. Maybe. ताका सांग हांव इतलें शिकलें तर ताचे PA जावंक म्हणून. म्हाका बँक मॅनेजर जावंक जाय. सांग न्ही ताका. Okay, baby. Cool down. Sir, Yes. म्हणजे तू एक PA जावंक नाका गोय. मागीर? तिका बँक मॅनेजर जावंक जाय. एकदम बरें चिंतप दाखयलें. खंयच एकदम बरें चिंतप दाखयलें. ते बँक मॅनेजर जाले जाल्यार आमच्याच फायद्याक पडटले. आमचे ब्लॅक मनी आसात ते वायट करून. आनी इतलेंच न्हय फाल्यां प्रायम मिनिस्टरान नोटी बदलपाचो परत निर्णय घेतलो जाल्यार आमकां पयलीं इंटिमेशन मेळटलें नोटी एक्सचेंज करून. You are right, sir. कांय टेन्शन घेवपाची गरज ना. मैसूर बँकेन मॅनेजराचे 2 पोस्ट जावपाचे आसा. कालूच उलयला मॅनेजर म्हजे कडेन. तातूंतलो एक पोस्ट तुका कन्फर्म बाय. सर येस. आज डेप्युटी कलेक्टर तर तुका डेप्युटी कलेक्टर
अरे तुझे शिकपा प्रमाणे तुका डेप्युटी कलेक्टर पोस्ट पावना का कलेक्टर करून जाय कलेक्टर शिकावा सांग तशें ना शिकत ना हा हे तातीन पाठ केलं कशें जाल्यार तुका आमच्या कदंबा बसीचो कंडक्टर करूया फुडल्या म्हयन्यान 2 बसी तुजे कडेन थँक यू व्हेरी मच हांव सदांच तुज्या उपकारान रावतलें ना 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 भाई भाई तुवें म्हगेल्या उपकार रावपाची गरज ना खरें म्हळ्यार तूं गेले शिकपा प्रमाणे तुका मॅनेजराचोच पोस्ट पाव पूण केन्ना केन्ना आमकां तुगेली गरज पडली जाल्यार पावतले न्ही आदारा Daddy, let's go. I'm getting late. Come on, baby, let's go. अरे पप्पा ते कोण रे ते? अरे ती बोलची सांग तू शिट, किती फिगर आहे बाबा त्याचा आणि किती ब्युटिफुल दिसतात ना. मला एक झाला ते पप्पा विचारता मागे. तू मागीर ट्राय कर मागीर घालया वयता Sure गावचो मला. शुअर नंतर. यार 5 लाख लोन या आमच्या घराची काढून ताचे ऍडमिशन केला जरी म्हज्या नाही सारखे चोरून जातले जाल्यार आज 5 लाख लोन या आमच्या घराची काढून पडचो नासलो म्हजे पाय म्हजे बडीक हांवूच शिकयतालो आसलो म्हाका बस शिकना जालें कशें करूं बाय कितल्या कोणाला घेऊन येतालो होता? बाय म्हजेच लागीं उलयतालो बाय तुजें सगळें पॅकींग केलां की ना होय बाबा, हांवें सगळें पॅक केलें ऑलरेडी. ओके टूथब्रश घातला न्हय हाय, उगडास. तो टूथब्रशा सोबतो बँगलोर घेऊन येता बाय तू पावले म्हणतोस आमकां रोखडोच फोन करा तू पावला म्हणून ना तर पाय तो जीवाक लागतो ना आयलो तुजो बाप. बाय तू म्हजी एकटी चाकूरबायची मोगाची पळय जरी म्हजे लय सारखें चलोंक जातलें जाल्यार आज 5 लाख लोन या आमच्या घराचे काळात पडचो नासलो न्ही कित्याक म्हणून देव या आमचेर कित्याक बाप? कित्याक तूं सदांच देवाचें शीक कोत्ता? कित्याक म्हजो पाय आमचे पासून 30 रात त्रास काडटा ते म्हज्यान खूब जाणां देखून ताका देव हांवें काम करून ताका पोसूंक जाय आसलो पूण तो बाबडो आनी चडच सेफ राव बाप. एक फावट इंजिनियर जावन सोडूंक लागली म्हणटच आमच्या बायक ताचो पोस्टाचो इनाम ताका शेरून दितेली. देव बूज जाय बाय बाय तूं पावले म्हणटोच आमकां सुमाराक एक फावट तरी फोन करून विसरो नाका बाय फोन? हा बाप, म्हजे लागीं फोन आसल्यारच करतली न्ही आमकां फोन. बाय. बाय, बाय तूं खंय गेलो? बाय, बाजारात गेलो होतो. बाजारात काय कित्याक? बाय तू बँगलोर येता बरी भाशेन पावला म्हणजे तुवें कशें आसा तूं कोण खबर दितलो म्हाका मोबायल घेतला हांवें तुका हो काय? 1000 पडला ताका घेतला ना बाया दुसऱ्याची भुरगीं इस्कोलाक गेलेना मोबायल घेवन येता तें पळयलेलें हांवें पूण तुवें म्हजे लागीं केन्नाच मागोवंक ना कशी मागतली आसली हांव. जाण जावन आमची परिस्थिती. बाय बाय तुका सत्य सांगू सांग बाप. म्हाका तू इंजिनियर न्हय पूण तूं म्हाका एक डॉक्टर जालेलें जाय आसलें कित्याक बाप? हांव सांगता सांग बाय. ताका जाय आसलें तूं डॉक्टर जावन ताचें ऑपरेशन करून वेगनूच तो चलो ये नाका बाप. हा इंजिनियर जावन सोडूंक लागले म्हणटच बऱ्यांतलो बरो दोतोर काडचे पांयाचें ऑपरेशन करतले आनी तूं जेरून चलतलो. हॅपी? हॅपी बाय बरो जालो म्हणून बरो पावसलो ना म्हाका वयतली बाय सुवर्ण झाली
रात्रीची बास तुझी आणि पडे पळी चल पैकी गेला झाले ओके. आता ओ माय गॉड. किती चुकले आम्ही लागरीनाक सांगूकच ना बेंगलोर नाका. असं तुला नका सांगायची कोण नाव नका सांगतो तू गेले म्हणून हा, मी पण सांगूया ना सगळे बेंगलोर पासून येऊन माका मारू. हा बाबा आता अशी तू वीर झाला सोड काय लोक रीचार्ज सांगून येतात. एकटे मोठे. आता नी दादा हे कोण असं मासिक आणि वास्तव लागीत असं दाबी टाकतो आता तो भीमा त्यांच्या घरात तू सोडा नका बाहेरच राहून सांग हा बेंगलोर काय धावून येता आणि चोरून हा येता. बरे हा किती शेजारी म्हणून मोजो रावता हांव तुका वगो म्हज्या दुर्गाचेर सोडून दिला पावसाचो कोको कांयच्या काय उलयता उलोवंक पासून तोरी देख नको तूं घडोवन तोर पाकार तुका मारून तो नाव शिको ताका लागून म्हजे दुरीक मोडला हें तूं उगडाक दवर देवान धाडला पाकार मातसो देवाक दोन तूं भुरगीं म्हजे पोरसां घेवन चोरून काता दिसगो भुरग्याची गोबर सोडनी आयको केसियो म्हज्या कोलगात पिशे दिला वो देव राम भुकला म्हजे माजरा फाटल्यान धांवन फुटून घातल्यात नोडे आता भुरग्याक सोडून इनोसेंट बुकलाक पडूंक लागलो दोळे भुकून तुजेच भाशेन माजराचे करिना दुसरे तुगे येवन येवन म्हजे बुकलाचे दोनूय झोडून गेले इकडे तो भुकून मनशा भाशेन रोटाव आयकोंक उचुल्लो आजून भुरगो आसा म्हाका शिणको इतलो आखिरात पुराव न्हिदोंक ना आवाज ताचो कितलो मनशा भाशेन रडटा तो खरेंच म्हजो बुकलो वय तूं बोलतो दिसलें तूं मेलो तुजो भाव रडटा म्हूण जेवलो यातकें जावं कोबार जायना आमगेर येता तुजो दुकोर तो बळी सोजमोला आसतलो तूं म्हूण दुकराचो दोतोर दुकराक जिवत मारतलो तूं चड सुबेज उलयची तर दुकराक मारून चोरी सामोर कोस्ताशी नाशी मुगदो कितें हे जनवाराक लागून शेजारी दिसराचो गोंडा दिसपट वता चिंता पडटा ती किती सोदता कोपाऱ्यांनी उलयता कितें सांगूंक सोदता एकेका आंटी दिवं बांगड्याचे ब्रेडेर रिबोवता हांव आंटी घेवन आसता म्हूण तुज्याक कशें सांगूंक शकता आयो. सांगसलो तूं लॉज म्हाका दिसता खरेंच सांग. तुजे बायलेक हांव वेळेर जिवांत रोमाड्याक घुसता म्हणजे खंय वचून दोगे वचून तुज्या ठीक आहे तुझा शिंद्याने सांगितलं आवय तुझ्या पाय अरे आवे सांगितलं तर वाच नका पाशी तो बीड झाला पीठ आवय रोजा पाहिजे तुका होय ते कपडे बसले. मुझे बड़ी फेरा तो गिराई गेली याला, होय ओय आपले तिघे ते असं पहिलं त्या बेंगलोर एक म्हणून आय बेसा मी दिसते का बरोबर अजूनही घरात जाऊन तू माहिती कोण गेले कोणी गेले रावण लास केली जोरात गेली आता रात्री 10 वर झाली पाया काम करूया पोलीस स्टेशन होतं पहिल्या पोलीस स्टेशन चला पुलिस काढून तरी आवाज तरी घेता बिलिंग घेता म्हणजे तुम्ही फेल पहिले अरे रात्री 10 झाले मरे तू अजून तुमके गेले मरे बाबा ते बेंगलोर एक सांग पहिलं ते आय बेसा मी दिला त्या का सांगितले होय मरे बाबा तुम्हाला आवाज काम व्हायचा तुम्ही म्हणजे तुम्ही फेल पहिले तुमच्या दिनाच्या बाहेर सोडलो म्हणजे तुझी खबर सांगू पण मुझ्या बापा सोकाळ अजून
म्हणून तुमका सॅबीड गेले ते लादनी गेले ते पण काजरा विसा गेले ते तुमकी सीजन पास काढलो आहे आणि पाय तू पप्पा नाटका विसा घेतली ते पैसा ट्रे घेऊन मोडे नाही रे तिकीट बोल्या बोल्या बोलमरे आणि ट्रे घेऊन घर गेलो तिथे डेली दिन दिसाले रे हा आणि तू एक चीज पण पापा पापा म्हणे देख मला जोय रे तिथे डुळे ना जो मला नो टेन्शन कर तू पापा 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 आतो क्या बाळा कित रे मुगे पापा मागो सारखे सारखे ताजो बाबा ताका होणार म्हणजे तू मागा वळे आणि अवय बाबा बाबा अवय म्हणजे तू कशी अवय अवय एक रात्री तुझ्या घरी जाणवले अरे साहेब रातचे मेरे सोराचे गेलेले आज बँक खाता म्हणून फ्रेंडाक सांगून डॉक्टर जाता म्हणून गेलेले याचे ॲम्ब्युलन्स घालून होता ते म्हणजे धुळे ओय ॲक्सिडेंट झाला ना जाऊ साहेब अर्गत बेचू अर्गत जरा ॲम्ब्युलन्स घालून म्हणजे तू काय होता मिनिल बाप तुगे चेडवा कोण रेप कोण शेतावडेलो आगे म्हणजे तू एका रेप केली या किती ऐकता आज म्हणजे तू इंजिनियर जाऊन बँक बेजारी झाला अवय या किती ऐकता सांगलेले ना कामेन कोता ना कामळ बाबा अवय म्हणजे तू रेप केली अवय म्हणजे ऐकता पहिले आम्ही म्हणजे तू हॉस्पिटल आया आणि उगा पोलीस स्टेशनची होता म्हणजे तू सांगले होता अवय म्हणजे तू कधी बोलला पाड पडो झूक देवसार कोणाको सुणाय मरे हा भुरग्यांचे पासून रेप कोताय कित चलता गोया उईत ती भुरग्याचे रे उईताय तिका रेप 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 रे अरे ग्रीन किते मुझे पापा को रेप करणार शी गव्हर्नमेंट को तपाप आणि आमका पोलिसांनी दिवची पोटाचा जरी तर गव्हर्नमेंट आणि कोण काही लोक काढलो जाल्यार आमच्या पोलिसांचे काम म्हणून जातले असले एकूण मिनिट सुद्धा घेऊन आमका आंगा दाव तुई दाव आका दोन तासाचो तातो फोन घे आम्ही पोलीस बघत नावाचे पण पोलीस स्टेशन एमएलए आणि मिनिस्टर चलतात घरा लागी बसून आणि लोक सूत्र आणि शिरा आमका पोलिसांनी दिवचे पडटा सोजा दोघा उइल्या मुलीच्या काय गोंयकारा लागी कुल भाड्यान रावताले गोंयकारांक ताका भायर खाऊन उठलेले मो आणि ते उइल्या मनशांनी कुल गोंयकाराक जिवीची मारलो आमगे तिने जाऊन राहता सर काही झालं होईल मागीर काय सोडून सांगा मिस्टर असं ट्रान्सफर करतो म्हणजे सर क्वालिफिकेशन करतात पाप आणि आमका पोलिसांनी दिवची पडटा छाप सुद्धा जरी तर म्हाका कोणी मेळून जायलो हो कोणाचो फोन आयलो जाल्यार ताका सांग हांव अजून येवंक ना म्हणून हांवेन म्हजो मोबायल स्विच ऑफ करून दवरला फोन वाजता सांग ताका हांव अजून येवंक ना म्हणून हॅलो सर येईल ना लॉ मिनिस्टर उलयता तेच चला यायला सर तो फोन इसाचो किती विकिती सर हे पळय तुझेकडे एक कंप्लेन येतली कोणाची सर सकल्या वाड्यार दोगा वयल्या मनशांनी एका गोंयकाराक जितोच मारला राती घेवली आसत ती खबर म्हाका हांव येतो आसा तुवें आतांच अरे आयक जाणी खून केला ते म्हगेले वोटर सुमार 25 वोट आसा तांचे कडेन आणि जाचो खून जाला तो म्हगेलो वोटर न्हय पण सर तो एक गोंयकार तुगेलो सोयरो तो ना सर मागीर म्हगेले वोटर ते आणि म्हगेल्या वोटरांक केन्नाच कांयच जावंक फावना ओके सर ओके येस ते हांव आतांच सांगतालो ते आम्ही पोलीस वगोत नावाचे कोण पोलीस स्टेशन एमएलए आणि मिनिस्टर चलयतात झाडा लागीं बसो कोतून फोन वाजता सांग हांव येवंक ना म्हणून हॅलो हॅलो PI वो येला आता गेलो ना कितले येतलो तू कोण उलयता हांव मोडकेकार किस्तो उलयता आज हप्तो दिवपा लास्ट दीस आज दिन जाल्यार तो हालमाक धोतलो एक मिनिट सर मडका कर किस्सू तो मोठी काय किस्तू ती बेगीन फोन हॅलो किस्तू अरे तुझो फोन आणि हांव पोलीस स्टेशनाचेर बरोबरूच पावलो जाण आसलो न्हय तूं आयज तुजें बिल फारीक करपाचो निमणो दीस म्हणून ओय आज दिन जाल्यार हाल धरू येतो न्हू तूं म्हाका किस्तू पोलीस स्टेशनाचेर येताना म्हजें एक काम कर आनी म्हजे दुयेचे फेवरेट एप्पल आणि आवोकाडो 2 किलो 8 आणि म्हजे फेवरेट एप्रिकॉट 3 किलो 8 आणि 2 ओके थँक्यू सर तुमच्या चेड्यात चितू सेपरेट एकदम नापाला सर अरे ती स्कीम तुका आहे ना तुका जाय जाल्यार पयशांची घेवन कालू पगार पडलो आमगे डॉक्टर सर म्हणजे तू ऍक्सिडेंट झालो जीव दिलो तुझे
station is your father's property. Remember, police station is government property and government is of the people, by the people and for the people. Police are public servant and public is not police servant. Help police to help you म्हणून तुमचे सिटीचे पुरेलो असता आमचे मोटराचे पुरेलो असता. Please help me म्हणून. Shut up. Inspector Ivo, tell me. तू as police department join झाला, PI झाला असतो. पण आहे law केला, law. Law केला? Yes. तू रे? Yes. आणि तुझ्या पायात कसं ती sandals? ही sandal तुझी कोस्टाची आणि तुझ्या पायामध्ये आहे ते पब्लिका कोस्टाचे. महात्मा गांधी आधी दांडगेत बोलो पाया सगळ्यांना सोडा आणि आज तो फादर ऑफ द नेशन म्हणून गेला. इथून दोन दादा आपण हॅपी कॉटन हा कडा नाही सर. तो बरोबर म्हणजे बाय तंत्र. आजपासून की खायला म्हणजे कष्ट खायला थोडक्या काळाने खायला ना. सर तो किती जण ते तू नको झाल्या तू त्याच्या लागे किती टाकलं कंप्लेंट घ्या तुम्ही. तुझी तुझे रेप केला ते रेपिस्टा तो होता. आहो कोणाला झालं आहोच सगळं स्वतः तिथं लागलो तुझी सीतावर येऊन लागलो. सर ते रेपिस्ट टाक शोधून काढ. होय आता रेप म्हणतात ते एकदम कॉमन झाले आमच्या इंडियेत. उठता बसताना रेप जातात. जरा तू प्रयोग शोधता जे कोणाचे रेप जाता त्यामुळे पोलीस कंप्लेंट करू बसता म्हणून टाका स्वच्छच ना म्हणून. आज मुझे तुम्ही सोय किती कळला ते तुझे तुम्ही सोय कळलं झालं तू किती कुतो आहो ते रेपिस्टा कसली सजा देतो. वसली सजा देतो. सरळ मुझे तुझी तू शोधून तू ते रेपिस्ट किती शोधून काढला. तू एक पोलीस म्हणून तुझ्याशी धावून नाही लाव तू मुझा सोयरा म्हणून तुझी लाग उपकार बघाव. पहिला होत आणि तुझी दुवेला विचारता ते रेप केल्याचा का त्या होता झाल्या आणि उपरांत परत पोलीस स्टेशनचे कंप्लेंट करू. चोर बारी तू कंप्लेंट करी नसताना होतो परत घरा गेल्या. कित्याक चोरी तर आम्ही ते रेपिस्टा पासून झाल्या तो बरो हातोगत काढून सुटलो ना तो मिनिस्टरचे इन्फ्लुएन्स मारून सुटलो. पण तुझे दुवेचे नाव क्लिअर जाते रे. तिथे पत्ताचे चितून को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. क्यों क्यों बेटी बचाओ क्यों रेप करो. That's right. Girls are not safe in India. Cows are safe. आमच्या इंडिया चढवा बायलो सेफ नाही गोरवा सेफ आहे. काही मारमा जाईना चढवा बायला रेप कर मारून जाताय. आमच्या इंडिया रेप झाली आम्ही इंडियन कॅन्डल लाईट प्रोसेशन काढाय. कॅन्डल लाईट प्रोसेशन ऍक्च्युअली कॅन्डल लाईट प्रोसेशन काढपाचे फोन करू दे आणि रेप मध्ये एक दोन त्यांचे कॅन्डल कातरू जाईल आणि कातो तसा इशू कातरू जाईल. सोबे बाजार किती आणि पण रेप करताय त्यांची पेशी बजायो ते काय करू दे ते रेप केलेला तेगली कॅन्डल कातो तले. आमच्या इंडिया फ्रीडम मेडल 71 इयर्स झाली 71 वर्ष झाले इंडिया फ्रीडम मेडल. पण आमच्या इंडियन चळवळीचे महिलांचे चूरचुरे त्यांकडे अजून फ्रीडम मिळवना. त्यांना ऍक्च्युअली भोपाक फ्रीडम मिळवना. धाकली भुरगी इस्कला गेली एक दिवस लेट झाला इस्कला येऊपाक माहित पाहिजे काढीस होईस होता हौस मग धुळे किती लेट झाल काय होई पाल काय पण किती केल काय या माहित पाहिजे मला पहिली आता किती काम केले गोया रेपिस्ट चोड झाले. जे दिसा इंडियन चोडू ओ एक बाय रातची जे चलोन एकली बोरी मशीन गरजेला पावतली त्या दिसा इंडियन चोडवाक बायलाक फ्रीडम मेटवले आणि त्यांच्या म्हणून सातवले ठीक आहे मेरा भारत महान.